सर काल राती स्टेट वेंडर शेडी उज कितें लागलो कितें जालें एक्झॅक्ट काल अकस्मात म्हाका दिसता कितें तरी कोण हांगा भुरगे कोण आशिल्ले कितें तें जालें तें खबर ना, शॉर्ट सर्कीट जालें पूण खंय तरी उजो लागलो आनी म्हाका दिसता त्या उज्यान भरपूर मोठो पेट घेतलो. कारण हांगा काल नरकासूर कॉम्पिटिशनूय आशिल्लें आनी सगळे लोक जागे आशिल्ले, ताका लागून म्हाका दिसता खूब मोठी हानी जावपाची खंय तरी सावरली गेली, नाजाल्यार आख्खी जिसोडा मार्केट काल पेटोवन उठतलें आसलेलें. सो टायमार म्हाका दिसता फायर ब्रिगेडे येवन हेजेर उज्याचेर कंट्रोल हाडपाक यशस्वी जाले ते आनी तेंच्यांनी काम बरें केलें अशें म्हणून हांगा दिसून येता. कारण हानी जी जाल्या ती जवळ जवळ 15 लोकल वेंडर आशिल्ले ते बसताले, तांचो जो व्यापार आशिल्लो जो दिवाळेच्या निमित्तान ते वार्षिक ते हांगा घेवन बसता तेंची मोठी हानी जाल्ली आसा आनी प्रत्येकाक खूब नुकसाणूय जाल्लें आसा. आनी कारण हे लोक जे आसा बसता हे आमचे स्वता कुडचड्याचे ग्रामस्थ आसा, जी बायलां जी जाणटी आसा जी पारंपारीक हो धंदो करता, फुलांचो जावं फळांचो जावं बारीक आपली खावचे पानां जावं सुपारी जावं बारीक बारीक धंदो करपाची हे लोक, सो तांकां म्हाका खूब नुकसाण जालें आनी अत्यंत दुर्दैवी आहा. कारण दिवाळेचे तोंडार अशी घटना जावप कुडचड्यार ही म्हाका दिसता खंय तरी काळजाक कित्याक आपल्या धंद्याचेर केन्ना अशें सावट येता तेन्ना खंय तरी दुख्ख जाता. आनी आयज आमी हांगा हेच पळोवपाक आयिल्ले, कावन्सिलर आशिल्ले आनी बाकीचे जे लोक आसा तेय हांगा पळोवपाक आयिल्ले. सो आमी तांकां सांगलां, उलयले आमी तांचे कडेन, तांकां जाता तितली आमी मदत करतले आनी तांकां परत तांचो वेपार तेंचो धंदो मुखार परत चालू उरपाक लागून आमी जाता ती मदत करपाची आमी तांकां आश्वासनूय दिलां आसा आनी हांव पर्सनली तांचे कडेन 15 जाणां कडेन उलयलां. सो आतां पळयता आमी कशें हेल्प जाता तशें आमी एक रिस्पॉन्सिबल नागरीक म्हणून आमी करतले. अंदाजे सध्या लॉस कितले जाले आसा तांकां? म्हाका दिसता लॉस अदमाशे अरावंड 3-4 लाख सुमार जातले. कारण जवळ जवळ 15-20 जाण लोकल वेंडर्स आसा. जशें म्हाका पळोवपाक येता, कारण आयचे तारखेर फ्रुट्स आसता ते खूब एक्सपेन्सीव आसता आनी एप्पल, मोसंब्यो ह्यो सगल्यो फळां जी आशिल्ली ती सगळी पेड्ड्यार जाल्लीं आसा आनी खुबशे मागीर तुमी पळयता आसतले लोकल हे आशिल्ले आमचे मिरयां मागीर मसाले बारीक बारीक शॉपांचेर हे खुबसो म्हाका दिसता नुकसान जालां आनी तेजी भरपाई म्हाका दिसता आमी सरकारा कडल्यान आनी मुन्सिपाल्टीचे हांव तांकां एक विनंती करता की मुन्सिपाल्टीनी बीन हाजेर लक्ष घालून मातशें जाता तितले बेगीन तांकां परत शिफ्ट करपाक नाजाल्यार तांकां टेम्पररी खंय तरी तांचो बिझनस चलोवपाक लागून खंय तरी जागो उपलब्ध करून दिवचो. कारण हे जे लोक जे काम करता हे दिसवड्याचेर काम करता, ही शॉपां न्ही, हे रातचे 8-9-10 म्हणल्यार बसता. सो ताका लागून तांकां खंय तरी तात्पुरतें तांकां खंय तरी सहकार्य करचें. वेंडरान अशें आयकूं येता की तुमी तांकां कितें हेल्प करतले, अशें कितें मदत करता म्हणून? मदत करतोच हांव, डेफिनेटली मदत करतले. कारण आमची जबाबदारी जावन आसा प्रत्येक कुडचड्याचो नागरीक जेन्ना अशी घटना घडटात तेन्ना आमची जबाबदारी आसता. सो त्या जबाबदारीन आमी तांकां हेल्प करतले. हांव म्हणना की सगळ्यांक आमी करून दितले, आमचे कडेन शक्तीचें आसा जें आमकां तांकां जी मदत जाय आसतली ती आमी अवश्य करून घेतले आनी दितलेय बीन तांकां मदत. काल 19 तारखेक 2 जावन 20 तारखेच्या 2 जावन 48 मिनटांनी आमकां एक कॉल येयलो की जी सुडा मार्केट आसा थंय फायर जाला. त्या जाग्यार थंयच लागीं आमची बंदोबस्ताची गाडी आशिल्ली नरकासूर कॉम्पिटिशना खातीर. इमिडिएटली ती गाडी थंयच्यान टर्नआवट जाली आनी रोखडीच फायर स्टेशना वयली गाडी आमी टर्नआवट केली. सो दोनूय गाडयेन इफेक्टीव टर्नआवट केलो, बरो प्रॉम्प्टली आमच्या भुरग्यांनी काम केलें. ताजे खातीर म्हाका दिसता आमी चडांत चड जी शॉपां आसा ती सेव करपाक पावले. कारण काल जो इन्सिडंट सगळ्यांनी पळयल्लो आसा, अरावंड 20 शॉपां सुमार त्या फायराक भितर फुल्ली गटेड जाल्लीं आसा आनीक फायर सर्विसाक एक यश आयिल्लें आसा जें म्हणजे अरावंड 30 शॉपां जीं आसा तेज्या सायडीन दे आर कनेक्टेड आनी ती तेंची प्रॉपर्टी आनी ती शॉपां आमी सगळीं सेव केल्लीं आसा. आणि अशें आतां कितली अशी गाडी लागली तुमकां आनी कसो ट्राय केले तुमचे, अशे कितले लोक आसले आनी बाकीच्या लोकांनी तुमकां सपोर्ट केलो? हय, आमकां टोटल 2 फायर टेंडर लागली. एक आमची 12,000 लिटराची, तशीच एक आमची दुसरी आसा 8,000 लिटराची कॅपेसिटीची जी व्हेकल आसा. त्यो 2 व्हेकल आमी यूज केल्यो. ह्यो 2 व्हेकल यूज करतना जशें हांवें पयलीं म्हटलें आमचे बंदोबस्त क्रू आसा तो एक 6 जाणांचो स्टाफ, फायर स्टेशना वयलो 6 जाणांचो स्टाफ, ताजे बरोबर आमचे काही कुडचडे फायर स्टेशनाचे तशेंच मडगांव फायर स्टेशनाचे जे ऑफ ड्युटी फायरमॅन आशिल्ले जे नरकासूर पळोवपाक आयिल्ले तांणी काम केल्लें. ताजे बरोबर पब्लीक आसा हेणें चड सपोर्ट केल्लो आसा. कारण तुमी काल जर पळयलें होज आमकां थंय व्हरपाक मेळनाशिल्ले, रोड ब्लॉक आशिल्ले, अशें आसतना पब्लिकान हेल्प करून होज जे आमी 4 होज आसा दे आर व्हेरी वेटेड
अशें होच लोकांनी सुद्दां हेल्प करून आमकां पालयल्लो आसा आनी त्याच कारणा खातीर हो जो फायर जो आसा हांवें म्हटलें 20 मिनटांत, कारण 20 मिनटाचो टायमा भितर करप म्हळ्यार म्हाका दिसता खूब व्हडलें यश आसा आनी हें जें यश आसा हेजें कारण आसा पब्लीक आनी बरें काम केल्लें आमचे प्रोफेशनल फायर फायटरांचें. आनी लॉस कितले अशें एस्टिमेट बी कितें जाला असो? आमी आयज मॉर्निंग इन्स्पेक्शन केल्लें आसा पूण अजून एस्टिमेटेड लॉस कळना, कारण तांणी कितें सामान दवरलेलें तांचें कितें जळा तें अजून कांय कळना. आमी इंडिविज्युअल पार्टी आसा, 20 शॉपां आसा, 20 पार्टी आसा. आमी VC पार्टीक सांगलां तुमचे डिटेल आमकां जे लॉस आसा ते तुमी दिया, त्या प्रमाणे आमकां आमचो मुखाल्लो जो फायर रिपोर्ट आसा तो करपाक मेळटलो आनी तांकांय जेन्ना क्लेम करूंक जाय तांकां आमी सांगलां इंडिविज्युअल पार्टी वायज तुमचे जे लिगल डॉक्युमेंट आसा जे म्युन्सिपाल्टीन तुमकां दिल्ले आसा ते एटॅच करून ऑनलायन सर्विसीस, कारण आमच्यो जितल्यो सर्विसीस आसा त्यो ऑनलायन आसा, ऑनलायन तेणी एप्लाय केलो की इमिडिएटली आमी आमचो मुखाल्लो प्रोसेस करतलो. काल एक इन्सिडंट जालो कुडचड्या स्ट्रीट वेंडर शेड म्हणटा थंय उजो लागलो, कितें जालें एक्झॅक्ट? हांव लिडींग फायर फायटर धर्मेंद्र नायक उलयतां. कितें जालें, आमकां दोन जावन 48 मिनटांनी कॉल आयले रातचे कितें वेंडर्स मार्केटा उज लागला अशें म्हणून. आमी विथीन नो टायम एक 4-5 मिनटांनी थंय पावले. तेजे पयलीं आमचे नरकासूर बंदोबस्ता आमची दुसरी गाडी आसली बंदोबस्ताक, ती गाडी पावली थंय आनी आमी पावले. पयल्या व्हडलो उजो पेटलेलो, मागीर आमी एक 20 मिनटांनी सगळें टोटल कवर केलें आनी उजो सामको क्लियर केलो, एक्सटिंग्विश केलो. आनी लोकांचें लॉस खूब जाला पूण एक्झॅक्ट एस्टिमेट कितलो तो आमकां कांयच खबर ना अजून, ते मागीर सांगतले. आनी कित्याक लागून कितें का तशें तें कांय ना, ते कळना. आमकां कांय खबर ना, कसो उज लागलो, कित्याक लागून लागलो तें कांयच खबर ना आमकां. काल आमी जशें नरकासूर काल कॉम्पिटिशन आशिल्लें बस स्टँडार, सो आमी थंय आशिल्ले एक 2:45 सुमार अकस्मात बोवाळ जालो. बोवाळ जालो सगळे लोक अशे धांवन येवपा लागले. कोण तरी थंयच्यान पळयल्ले जे हांगा उजो पेटलो. सो थंयच्यान लोक धांवन येता म्हणटकीर हांव रोखडो तांचे फाटोफाट हांवूय आयलो आनी फायर ब्रिगेड थंय आशिल्ली. फायर ब्रिगेड रोखडी फायर ब्रिगेड भायर सरली थंयच्यान आनीक बाय द टायम म्हाका दिसता हार्डली तांकां थंयच्यान आनी एक 5 मिनट सुद्दां लागलें ना. उजो असो पेटलो सामको भरपूर जोरान पेटलो आनी कित्याक मेन म्हळ्यार प्लास्टीक आशिल्लें, प्लास्टिकाक लागून तो चड हें जालो, भडकलो. कितले लॉस जाला अशें दिसता तुमकां? तुमी उलयले फायर लॉस मेन म्हळ्यार तांकां एक्चुली हांवें हे वायरींग सुद्दां तांकां फूल नवे करून दिले, फॅनूय सगळे घालून दिल्ले, लायटी घाल्ल्यो नव्यो. सो म्हाका दिसना शॉर्ट सर्किटान हें जाय तशें, कित्याक शॉर्ट सर्किटान हें जावं ना. मागीर खंय ना खंय काय आमी अशें आयकूं ना, कोण उलयताले नरकासूराचे भायल्यान लोक येताले न्ही, सो मे बी कोण हांगा बसून सिगरेट वगैरे मारले आसतली आनी ते हाजेर पडले आसतले प्लास्टिकाचेर, सो ताका लागून हेका जावं शकता. आता तुम्ही म्हणले की प्लास्टिक खूब आसलेले, तो म्युन्सिपाल्टीन काडून आसले ते प्लास्टिक. ते प्लास्टीक म्युन्सिपाल्टीचे न्ही, ते प्लास्टीक खंयचे जे आपले स्ट्रीट वेंडर जे आसा आतां जे सोपो हे करता, सो ते कितें करता आपल्याले फ्रुट्स जावं ती बकेट येता, ती बकेटां आशिल्ल्यान मागीर ते कितें करता रातचें दुकान बंद करून वता तेन्ना कितें तांकां तशी हांगा हें ना, हे फक्त सोंपे तांकां तशी बॉक्सांनी बाबा आपलो माल खंय तरी बाबा भितर घालून पॅक करून घर वचपाक. सो ते कितें करता घर वता तेन्ना ताजेर आपल्या पाजेर प्लास्टीक घालून ते घर वतात. कितें CCTV कॅमेरा बी कितें चॅक करतले तुमी? CCTV कॅमेरा आसा, पुंडली शॉपार एक CCTV कॅमेरा आसा आनीक आमी ताका सांगलां फक्त लायटी कनेक्शन घेवन, कितें केबल हो मेन जळिल्लो आसा ताका लागून लायटी कनेक्शन येतकर आमी ते DVR हें करून मागीर चॅक करतले. CP तुमी CP म्हणून कितें हेल्प करतले? एक्चुली हांवें आतां साहेबा कडेन उलयलां फायराच्या आनी PI कडेन उलयलां. हांव राती आशिल्लो, राती हांव जवळ जवळ 4:30-5 सुद्दां हांगा आसा. हांव तांकां सांगलें कितें आमी आतां दनपार येतले, तांकां पंचनाम पयलीं करूं पुलिसांक आनी आमचे कडेन जाता तितले तांकां हेल्प करतले, कित्याक तांचो लॉस इज बॅड. कोण कितले लॉस जालो तांकांच खबर आसता न्ही. एक दिवाळी आशिल्ली, दिवाळेचो सण आज, आनी मेन म्हळ्यार आयच्या दिसा हें घडप नाका आशिल्लें, कित्याक तांच्यानी बावड्यांनी इतले कश्ट करून तांच्यांनी हो म्हाल दिवाळेक, कित्याक आज फाल्यां लक्ष्मी पुजन, सो तांच्यानी तो म्हाल भरपूर त्रास करून ती बावडे हांगा धंदो करतात आनी तांच्यांनी हो म्हाल कश्टान हाडून दवरिल्लो हांगा. सो तांचो सगळो म्हाल हो वाट लागिल्लो आसा म्हणून म्हाका तें बरें दिसना. सो खंयच्या तरी हांव आमदारा कडेन उलोवन तांकां खंयच्या परीन आमचे कडेन जशें जाता तशें तांकां आमी हें करपाक प्रयत्न करतले. तर काल स्ट्रीट वेंडर शेडी उजो लागलो आयकलां, कितें जालें एक्झॅक्ट? एक्झॅक्ट कारण खबर ना, पूण आज जेन्ना सगळे लोक दिवाळी मनयतात जाल्यार ह्या स्ट्रीट वेंडरांच्या बाबड्यांचेर एक काळ आयला आनी तांचे बाबडे दिवाळे जायत आयला. कारण जे सामान तांणी दिवाळे लागून म्हणा लक्ष्मी पुजनाक लागून 1-2 दीस म्हणून सामान हाडिल्लें, त्या सामानाचें सगळें गोबर जावन गेलां. कितें जालें उजो लागपाचें कारण कांय खबर ना. तातूंत मनीस हानी जावना हें नशीब म्हणपाचें. आनी आतां जें ताणें सामान जें हाडलां तें आतां ताणें थोडेंशें उरलां तें खंय विकपाचें, खंय वचपाचें हो तांचेर प्रश्न पडटा. कारण एक सायडीन दिवाळी आनी एक सायडीन धंदो, दोनीय जेन्ना एक बरोबर प्रॉब्लम येता
तेन्ना तांचे असो आकांत आयला की बाबा तांणी करपाचें कितें. कित्याक आज हांगा धंदो सांबाळपाचो जाल्यार ताका दिवाळी घरा कडेन साजरी करपाक मेळना आनी दिवाळेक जर तर साजरी करपाक गेल्यार जाल्यार धंदो करपाक मेळना, अशी तांची परिस्थिती जाल्या. सो म्हणून हांव सरकारा कडेन मागतां की जाता तितले बेगीन फाल्यांचे जाल्यार फाल्यांच तांकां कितें म्हणटा तें कॉम्पेन्सेशन सुरवातीक पयलीं दिवचें आनी तांचें जें कितें नुकसाण जालां ती नुकसाण भरपाई तांकां दिवची. आनी अंदाजे लॉस कितले जालेलो आसा सध्या? लॉस म्हाका दिसता कांय न्ही म्हणल्यार 20-21 जाणांची कितें लॉस जाला म्हणून तलाटीन रिपोर्ट कितें गेला. पूण एक मनशाचें कांय न्ही म्हणल्यार लाखभर तरी नुकसाण आसतालेंच. कारण ती जें सामान हाडटा आज तूं सांगलां तशें दिवाळी आनी लक्ष्मीपुजन 2 दीस आसा. एका दिसा आशिल्लें जाल्यार आनी चड आसताचें सामान. सो 2 दिसांक लागून ताणें पळय सामान हाडिल्लें, थोडें फाल्यां हाडपा आसतालें एखादी, तें तांचें लॉस जालां पळय. लाखभर रुपयाचें एक एकट्यालें कांय न्ही म्हणल्यार आसतालें दिसता. सध्या तांकां हांगा बसयता काय टेम्पररी दुसरो जागो बीन अशें कितें दिता तुमी? हांवें तरी तांकां सांगलां तुमकां सद्याक जाय थंय बसा, तुमकां कन्विनियंट दिसता थंय बसा म्हणून. कित्याक आतां ह्या परिस्थितीन तांकां हांगाच बस थंय बस म्हणून सांगपाक मेळना आनी सांगप म्हणल्यार बी चुकीचें. सो तांकां ज्या जाग्यार बरें दिसता कारण तांचें जी नुकसाण जालां तें 4 आणे तरी खंय तरी भरतले जाल्यार तांकां जाय थंय बसपाक दिवपाक जाय. ती म्हणटा आमी मेन रोडाचेर बसता म्हणून सद्याक. आमी तांकां सद्याक खंय बसता तें बसा, तुमचें कितें गिरायक जाता तें करा म्हणून. सडनली फायर ब्रिगेड कोण कंप्लेन केली उजो पेटला म्हणून 2 सुमार फायर ब्रिगेड येयली. कितें म्हळ्यार फूल उजो लागलेलो सामको. ऑलमोस्ट 80% शेडांतले 80% झालेले मेन म्हळ्यार. आनी कितें जालें कांयच खबर ना. कोण म्हणटा शॉर्ट सर्कीट जालें, कोण कितें जालें कन्फर्म ना, अजून कांयच हें मेळना. पूण 80% हांगा लॉस जाला ऑलमोस्ट. कितले आहले तुमी वेंडर टोटल? टोटल वेंडर्स आमी सध्या तरी 15 जाण आसा. कितले अंदाजे लॉस जाला पळोवपाक गेल्यार? ऑलमोस्ट एक मनशाले 50,000 आसा, एक मनशाले 15,000 आसा, 10,000 आसा. ऑलमोस्ट आमी फाल्यां तयारी करून दवरलेली हांगा. आतां सध्या हांगा उजो लागले आसा म्हणटकीर तुमकां आतां बसपाचें अरेंजमेंट कितें केलां? सध्या तरी हांगा निवळ करून आमकां फाल्यां वर्क करून दिता म्हणून सांगलें. सध्या तरी भायर बस म्हणलां आमकां. पूण अजून कांय हें जावना. आयज म्युन्सिपालिटी हॉलिडे न्हू, सध्या कांय प्रोसेस कांय जावना. आतां हांचे कितले राजकारणी कावन्सिलर जावं चेअरपर्सन अशे कोण कोण येवन गेले आसा, पूण तुमकां कितें एश्युरन्स बीन तेंचे कडेन कितें मेळ्ळां? सांगलां दिता म्हणून सांगलां. CM फंडांतल्यान कितें हें करून ते आमकां हेल्प करता म्हणून सांगलां. आनी चेअरपर्सन बी येयले आनी कावन्सिलर्स येयले, आश्वासन दिलां आमकां हेल्प करता म्हणून. आनी अशें आयकूं येता की सध्या आमदार अजून पावना. इन्सिडंट काल जालो राती, अजून पर्यंत आमदार येयलो ना म्हणून अशें आयकूं येता. म्हाजें नांव सुषमा नायक. हांव हांगा देवतेवाडा कुडचडे. पूण म्हाका उलोवपा सुद्दां येना. म्हागे वेपार भरपूर आनी आमी सगळीं फूल लॉस. सामकी अशी अंदाज करपा ना. म्हणल्यार आमी दिवाळे खातीर वेपार हाडलेलो. पान, सुपारी, चुनो, आमाडे, एप्पल सगळें पंचफळां. म्हणल्यार आमी आयज आनी फाल्यां तें विकून वचपा आशिल्लीं. आनी आमी दिवाळे अशें हेका लागून आनी आमगे फाटल्यान फुडल्यान कोण ना आमकां हेल्प करपाचो. आमी हांगा आतां 25 वर्स जालें हेंच करून हांव पोट भरता. आमी हांगा थंगा हें ना. आमी खंय मुन्सिपालिटी बसयना न्हू, थंय बसलीं गेलीं आनी सत्री घेवन बस हांगा बस थंय बस तशें ना. पूण आमी सगळ्या मान रेस्प दिवन करता म्हणून आमकां सगळें मानान रेस्पेदान सगळीं आमी चिल्लर फुटपायरे बसपाची. पूण आमकां सगळ्यांनी मानान रेस्पेदान सगळ्यांनी येवन आमकां हात दिवन कावन्सिलर येयलो, चेअरपर्सन येयलो, पुलीस येयले, साहेब येयले, इन्स्पेक्टर येयले, सगळे येयले. बारीक बारीक लोक बसून आमकां हात दिवन गेले. पूण ते विचारता कितें आमदार बाब येयला, आमदार बाब येयला अशें म्हणटा. हांव वगीर रावलें. आमदार बाब येवना येयल ते आमकां सद्या उलोवपाकूय येयना की आमगे इतलो वेपार गेला. हांगसर तुका पळयल्यार कळटा कितलो वेपार कोणालो गेलो तो. लोक येता म्हणून आमगे 50 गेला म्हणनात की आमगे 6 7 बॉक्सां आनी आतां आसल्या बसून तो विकपाक मेळपाना, तो उकडला. इतलें म्हागे सांगून. अंदाजे कितलो लॉस जाले आसा? म्हागे 50,000 आसा. सगळी शब्द पिशवी बी सगळें हें सोडून आमी वेपार लायता तें आमगेलें फळी बी तें सोडून म्हागे वेपार 50,000 आसा. आतां गोवोरमेंटान कितें मागता तूं? गोवोरमेंटा कडेन म्हणल्यार आमी सांगलां पिंटी बाबा बीन आमकां कितें हेल्प करचें म्हणून. सगळें आमकां आमी सगळीं सामकीं नासलेलीं. हांगा आमी ना म्हणून येता न्हू. हांगा आमगे आयज हाडपाचें, आयज जोडपाचें, आयज व्हरपाचें. आयज आमी खावपाचें, आयज व्हरपाचें. आमगे अशें आमी आतां 25 वर्स जालीं अशेंच करून आमी जगल्या. आतां आमगे भुरगीं शिकतात तांकां आतां फाल्यां सद्या आमगे भुरग्यांक दिवपाक आयज कितें केलें फाल्यां दिवपाक तिकेटी पयशे आसता आसले. सध्या तुमकां कितें एश्युरन्स मेळ्ळे आसा? आमकां कांय मेळना. आमकां पिंटी बाबान कितें दित म्हणलां आनी आतां आमगे रोहन बाब येयल्लो तेणें आमकां सांगलां कितें तुमकां आतां तिकेटी पूण वचपाक आदार करता म्हणून आपूण आनी दिवाळे फोव खावपाक
कित्याक आमी आयज जोडटा आसले न्ही व्हरोन फोव खाता आसले इतले आमगे परिस्थिती आमी हांगा आसात तितल्याली. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.